अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. सद्गुರು ಸುಕೃತಿಂತಿ ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಮುಕ್ತ ಜಾವನಿಗೇನು 75 वर्ष ह्या संवत्सरांत पूर्ण जाता. त्या वेळाक आमी एक ते महाचैतन्य आमगेले विशेष अनुग्रह जावका आमगेल्या समाजान विशेष जावन तनु मन धनान पशी शरीरान नमस्कार घालचे स्तोत्र म्हणचे असं सगळे एक कार्य जावका. सगळे संवत्सरांत आमी ते तिथयेक न्हय जाल्यार तांगेले नक्षत्रा दिवसू एक अनुष्ठान जावका म्हणून स्वाम्यान मना दिसून घेवन सद्गुरू संयमी स्वाम्यांनी हें प्रारंभ करून घेवन चलता आसा. तशी बेंगलोर चातुर्मासाचे दिग्विजय कार्यक्रम 4 तारखेक जाता आसा. त्यावेळी नोव्हेंबर 4 तारखेक दिग्विजय जाताना हे पर्वकालांतूची एक विशेष एक अनुग्रह प्रसाद समाजा जनाक एक मेळ्ळ्यार बरें म्हूण दिसून घेवन दीपक शणै हांणी सेवा रुपारी अर्पण केलेलें. तें सुखदीन स्वामीर एक रौप्य नोट तें कोच्चींतू स्वाम्याले जन्मभूमी तशींच वृंदावन जागो तसले एक जागेरी तें देवाक अर्पण करून घेवन देवाच्या चरणांत दवरून घेवन सुखदीन स्वामी वृंदावनांतूय तें अर्पण करून घेवन म्हळ्यार तांगेले सन्निधानांत दवरून घेवन दिग्विजय दिसाक स्वाम्यान दिग्विजयातू रथार बसयले वेळाकी थंय एक वेवस्थीत रितीर हें नोट दिवचे घरा एक प्रसाद रुपार मेळटा तशें जावका. घरकडे एक स्वाम्यार प्रसाद म्हणून घेवन एक पूज्य जावन घेवन एकडें दवरता तशें आसूं. एक इतिहास अशी जाता सुखदीन स्वाम्याले पुण्यतिथीक हाजें एक आचरण जाल्लें म्हळ्यार एक उडगां आसूं आमगेल्या चिरडू बाळांक पायचे एक हिस्ट्री इतिहास जावच्याक कारण जाता. म्हळ्यार संकल्पान एक नोट तें केला तें करून घेवन स्वामी दिग्विजया दिवसू एक वेवस्थीत रितीर घरा एकले की मेळटा तशें जाल्यार चांग म्हूण दिसून घेवन ताजें वेवस्था केल्या. त्या दिवसू दिग्विजयाक आयलेले समस्त घरच्यांक एक मेळच्याक वेवस्था करता ती. अकस्मात त्या दिवसू मेळ्ळी जाल्यार मागीर खंयचे एक दिसाक नवे खंयचे एक जागेरी तें मेळटा जाल्यार तुमकां माहिती दितले. त्यावेळी हें चातुर्मासाचे दिग्विजय जाताना तें नोट एक आमी घेवन स्मरणीक जावन घेवन घरकडे दवरच्याक एक जावो म्हणलें एक उद्देश. फुडल्या वर्सांतू मंगळूर चातुर्मासाचे उडगां आसाक म्हणके थंय तें एक नोट केलेलें यूथ ऑफ GSPच्यान. तशें ह्या वर्साक दीपक शणै वाशी हांणी तें अर्पण केलां तयार केलां. आनीक ताजें एक पूज्यता अशी जी एक वस्तू न्हय तो एक देवाच्या चरणां अर्पण केलेलें एक प्रसाद रुपारी जावका म्हणलें करून घेवन गोश्रीपुरांतू ते गोश्रीपुरेशा सन्निधानांतू तें दवरून पांय पडून त्या नंतर वृंदावना लेगीत दवरून घेवन पांय पडून हें प्रसाद रुपार मेळटा आसा म्हळ्यार व्हड एक वेवस्था. सुखदीन स्वाम्यांनी जन्म घेतिल्लो जागो कोच्ची तांणी तांगेलें बाल्य पळयलें तसलें जागो कोच्ची. त्या नंतर देवाक म्हळ्यार वेदव्यासा पुजन करून घेवन तांगेलें जीवन सगळीं जी अर्पण करून घेवन त्या नंतर मुक्त जालेले जागोय गोश्रीपूर म्हणटना तसले एक मुक्ती जालेली जागरीची एक अर्पण जावन घेवन आमगेले समाजा जनाक सुखदीन स्वाम्यार स्मरणिका प्रसाद स्वाम्यार हातान दिवतशकी ना जाल्यार ते दिग्विजया वेळार कशें अनुकूल जाता ते प्रमाण तें एक क्रमबद्ध जावन दिवच्याक तयार केला. पुनः हाजी माहिती दिलेली कसल्याक म्हळ्यार अर्थ करून घेवका आमी एक फॅमिलीक एक म्हूण घेवका. थोडी तें रथार स्वाम्याले प्रसाद घेवन कशें तें करूं जाता म्हणलें आयोजक तें करतले. त्या वेळाक सगळ्यांनी तें छंद करून गौरवान घेवन छंद करून दवरता तशें जावका. ताका एक पूज्यत आसूं अशी एक कागदा कडूंक न्हय तो म्हळ्यार मना आसूं. आनीक तें घरकडे एक पूज्य स्थळार छंद करून दवरून घेवन आमी स्वर्णपुष्प दवरलें आसतलें. तशेंच लागींची हें एक रौप्य नोट दवरता तशी गौरव दिलो म्हण जाल्यार आमकां सुखदीन स्वाम्याले आनीकय अनुग्रह मेळच्याक साध्य जाल्लें म्हण लेखूका. तशी मुखार सून घेवन ते पुण्यतिथी म्हळ्यार मुक्त जालेल्या तिथयेक स्वाम्यान आयोजन केलेल्या कार्यक्रमाची माहिती तुमकां
मेळ्ळी जाल्यार कळ्ळी जाल्यार त्या दिसाक स्वामी खंयची कामां आसा की थंय जेवता तें अनुश्ठानां जाल्यारीची आमी मेळच्याक देव अनुकूल करो ते सुखदेव स्वामी विशेष अनुग्रह आमगे समाजाक मेळटा तशें जेवो म्हण घेवन हे मुखांतर जनाक म्हायती दिता आसती पुन्हा पुन्हा तुमी हें आयकून घेवन विशय मनावर घेवन तें नोट घेतना कसांनीच एक चडून जायनाशी गोंदळ जायनाशी न्ही जाल्यार प्रती एकलें कमळालें न्ही घरा एक कमळालें अर्थ करून घेवका तशी तें घेवन प्रसाद रुपारी घरकड दवरता जेवो म्हूण सांगून घेवन हांव हे मुखांतर म्हायती दिता नमस्कार. सत्त्वसंशुद्धते ध्यानिने नमः. सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद सुकृतेन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु